प्रितीच्या भावान भयणो, आमी ती काणी आयकली आसतली. एक धाकटुलें भुरगें आनी तिचो बापूय वाटेर चलता आसतना एक अशी ब्रीज क्रॉस करताली. आनी त्या भुरग्याच्या बापायन तिका सांगलें, म्हज्या हाताक गोट दवर. पूण तिणें तिच्या बापायक सांगलें, हांव न्हू, तूं म्हज्या हाताक गोट दवर. आनी तिच्या बापायन विचारलें, हातूंत कितें फरक आसा, हांवें हातीक धरल्यार वा तुवें म्हज्या हातीक धरल्यार. आनी त्या वेळार हें भुरगें ताच्या बापायक अशी जाप दिता, हांवें तुजो हात धरल्यार हांव घडये भिरांतीन तुजो हात सोडीत, पूण हांव जाणा तुवें म्हज्या हाताक घट धरल्यार वाटेर कितेंय जाल्यार तूं म्हजो हात केन्नाच सोडचो ना. म्हज्या भावान भयणो, कितलोय असोग आमचो भावार्थ जावं, आमचो देव आमकां आपल्या हातांत घट दवरता. तो आमकां केन्नाच सोडिना. आतांच आमी ह्या शुभ वर्तमानांत आयकलां, शीस आनी जेजू व्हड्यांत आसात आनी वादळ मोडांत ते सांपडलेले आसात. आनी तांच्या काळजांनी भिरांत येयलेली आसा, शिसांच्या काळजांत भिरांत येयलेली आसा. आनी जेजू सुस्त न्हिदोन आसा. आनी जेजूक पळोवन आनिकूय तांची भिरांत वाडटा, न्हिदलेलो आसा ते पळोवन. आनी ताका लागून ते ताका उठोवन ते प्रश्न करतात, गुरुजी, आमी बुड्डांव ते तुका कांयच पडोंक ना. प्रितीच्या भावान भयणो, ह्या वेळार आमकां ह्या परिस्थितींत शिसांचो धाकलो भावार्थ अशी कितें म्हणटा, धाकटुलो भावार्थ आमकां दिसून येता. आनी जेजूक तांकां आपल्याच्याच जिविताचेंच पडलेलें आसा तें आमकां दिसून येता. ते सगळें हे भिरांतेक लागून सगळें विसरतात. ते विसरतात की जेजू तांचे लागीं आसा. आनी जेजूच्यान त्या वादळाक आनी त्या वाऱ्याक तोंड करूंक जाता तें चिंतिनासतना ते आपल्या भिरांतेक पयलो फुडो दितात आनी जेजूचे ह्या सोडवणीचे ते विसरतात. जेजू तांच्या म्हऱ्यांत आसा म्हूण विसरतात. आनी हे परिस्थितीन आमकां दिसून येता की जेजू न्हिदलेलो आसा तें खरें दिसून येता खरो, पूण चडसो आमकां शिसांचो न्हिदलेलो भावार्थ आमकां दिसून येता. जेजू तांचे म्हऱ्यांत आसा, जेजू तांचे म्हऱ्यांत हाजीर आसा तें ते पळयनात, पूण ते तांकां कितें जातलें तें ताजेच तांकां पळोवन गेल्लें आसा. मोगाच्या भावान भयणो, आमचो जेजू आमकां सदांच हाजीर आसा. आमचे कसलेच कश्टांत, आमचे कसलेच अडचणींत तो आमकां हाजीर आसा. पूण जायते फावटी आमी जेजूक हाजीर रावंक विसरता. आमी जेजूक म्हऱ्यांत येवंक विसरता. आमी विसरता की जेजू आमचे बरोबर आसा, ताचेर भार धरूंक आमी विसरता. आनी हाकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी जेन्ना आमी आमच्या अडचण्यांत, आमच्या कश्टांत आसा तेन्ना जेजूय आमकां तोच प्रश्न करता, तुमी इतलीं भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? हींच उतरां जाणें आपल्या शिसाक केल्लीं तींच उतरां तो आमकांय आज करता. आमच्या कश्टांत आमी आसता पडटा तेन्ना आमी नियाळ करूंक गरजेचो. आमी जेजूक हाजीर आसात काय बारीकसाणेन आमी आमच्या भावार्थाचेर नदर मारुया. जायते फावटी म्हज्या भावान भयणो, आमचो भावार्थ जावन आसा न्हिदलेलो भावार्थ, आमचो भावार्थ मेल्लेलो भावार्थ जावन आसा. जायते फावटी आमी जेजूचेर विश्वास दवरचे सुवातेर आमी आमच्याच वस्तूंचेर विश्वास दवरलेले आसा. आनी जेन्ना आमचें कामां जायनात, जेन्ना आमच्या जिवितांत आनीक वायट जायत वता, आमी देवाक शिनूंक लागतात. आयज जेजू आमकां आपयता आपणा लागीं वेळ सारूंक, आपणाक हाजीर जावंक. आनी आमी भिरांतेक जायते फावटी जे आमी मुखार घालतात ताका आमी पयस करूंक आयज जेजू आपयता. आनी आमी कशे तरेन हें भिरांतेक फायट करतलीं काय? आमकां देवान आपलें उतर दिल्लें आसा. देवाचें उतर वाचुया, ताचें नियाळुया. जायतो वेळ आमी जेजू मुखार सारुया. आनी हें करता आसतना आमी आमचें मागणें जें आमी केन्ना केन्ना करूंक जाय म्हूण करतात तें भावार्थान करुया. आनी जेजूक सांगुया आमच्या भावाक आनीक घट कर म्हूण. आनी हेंच केल्या उपरांत म्हज्या भावान भयणो, आमी जेजूक हाजीर जातले आनी जेजू आमच्या म्हऱ्यांत आसा म्हूण आमकां गमन येतलें.
हीच जावन ती आमची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया की आमचो भावार्थ आनीक ओदीक गोड कर म्हूण जेजूचेर हेच म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदान मुखार वचुया.